गोंय सरकाराच्या सायबर एज येवजणेत कोट्यांनी रुपयांचे स्कॅम जाला म्हणून दावो करून समीर केळकारान हायकोर्टात जनहित याचिका घाल्या। ह्या येवजणेतले स्कॅमाक लागून गोंय सरकाराचे सुमार 10 कोटी उदकांत गेल्यात असो अर्जदाराचो दावो। ही याचिका दाखल करून घेवन हायकोर्टान सरकार, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन आणि टॅबलेट विकपी कंपनीक नोटीशी काढल्यात। सायबर एज योजनेत सुमार 10 कोटीचो घुसपागोंदळ जाला असो दावो करून हायकोर्टात जनहित याचिका घाल्या। 6व्या यत्तेत शिकपी विद्यार्थ्यांक ह्या योजनेखाला टॅबलेट्स दिल्यात। हेर राज्यांनी ब्लॅकलिस्टान घाल्ल्या कंपन्यांक टेंडर दिल्याचो आरोप अर्जदारान केला। सरकारान बाबत टॅबलेट्स घेतल्यात अशें अर्जदाराचे म्हणणे आसा। सरकारान विकत घेतल्यात त्यो टॅबलेट्स बऱ्योच म्हारग आसा असोय दावो अर्जदारान केला। सरकारान वेगवेगळ्या दरांचे टॅबलेट्स घेतल्यात, मात सगळ्यांक एकच दरात पैसे फारीक केल्यात अशें अर्जदाराचे म्हणणे आसा। गोंय सरकाराक सुमार 10,000 एक टॅबलेट पडटा। हायकोर्टान याचिका दाखल करून घेवन सरकार, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन आणि टॅबलेट्स दिवपी कंपन्यांक नोटीसो धाडल्यात। जाप दिवपाक 2 सप्तकांची मुजत दिल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। गोंयचे मायनिंग बंद पडपाक मुख्यमंत्री पर्रीकारच जबाबदार असो आरोप काँग्रेसीन केला। पर्रीकारानच चर्चिलाक ब्लॅकमेल करून दक्षिणेंतल्यान उबो रावंक फुडें काडला असो आरोपूय काँग्रेसीन केला। पर्रीकार म्हणटा ताणें मायनिंग न्ही, मायनिंग ऑपरेशन्स बंद केल्ली। जाय जाल्यार तो आत्तां मायनिंग सुरू करपाक शकता, पूण केंद्र सरकार आनी सुप्रीम कोर्टान मायनीचे पर्यावरण दाखले आडावन दवरल्यात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या इगोक लागून गोंयांतले मायनिंग बंद जावंक पावले असो आरोप काँग्रेसीन केला। Due to his ego, to settle his own ego and to prove that what wrong he says is also right, he stopped the entire mining. That is nothing else but his ego that is stopped the mining. Supreme Court has stopped the mining is a known fact. ताजेनंतर ताका आनी ताजेर आनी क्वेश्चन मार्क कित्याक? You had only suspended mining license. I have not suspended mining. I had suspended mining operation, which can be started in 5 minutes, provided they show the documents. After that, 4 days after that, every environment clearance has been suspended by the central government. Therefore, today, even if I tell them, okay, you submit everything, they can't submit environment clearance. ह्या गजाली खातीर सगळ्या कंपनीक ज्ञान घेवचें पडटा कितें जाला तें। ज्या जाग्यार सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिलें त्या जाग्यार मायनिंग मुवमेंट करपाक इमिजिएटली वी हॅव परमिटेड। इवन युअर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज क्लियर्ड द जेटीज, यू आर सीइंग इट युअरसेल्फ। सो इफ सुप्रीम कोर्ट टुमारो विड्रॉज, I will permit, subject to condition that environment clearance has to be there. They won't be able to operate because environment clearances have been suspended. काँग्रेस पक्षाड बंडखोरी करपी फ्रांसीस सार्दिन आणि चर्चिल आलेमावाचेर काँग्रेस म्हणयारांनी फोग काढलो। हो आज ताणें जो चर्चिल आलेमाव म्हणून एक जो पपेट फुडें हाडला, डमी कॅन्डिडेट जशें आमच्या प्रेसिडेंटान म्हणला, हो मास लिडर म्हणटा, पूण हो फाल्स लिडर। हो मास लिडर न्ही, हो फाल्स लिडर। ताजे तुम्ही हिस्ट्री पळया कितें आसा ती। ताणें सत्तेर येवपा खातीर इंडियेचो फ्लॅग जोडून पायपोना घालो। बट बाब सार्दिन should not forget, hurt जाला आसतलो, but he should not cross his limits when it comes to this, because he should realize 37 years if he has ruled, he has roamed in AC cars, he had the best of facilities, if he could enjoy the positions, it was only because of this Congress. काँग्रेसचो उमेदवार रवी नायकाड आपणे केल्ल्या कागाळीची चौकशी जावंक जाय अशें मत काँग्रेस म्हणयारो सुनील कौठनकरान उक्तायले। It is the party's decision. And you endorse? See, I am a spokesperson of the party. Listen to me. I am a spokesperson of the party, and I should not endorse or I should not do otherwise about anything. It is a decision of the party. दव आनी धुक्यान गोंयांत अंदू काजूचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। सत्तरींतल्या पिसुल्ल्या काजूकारांक बरोच फटको बसला। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान त्रासांत पडिल्ल्या लोकांक काजूचो आधार आसतालो, मात अंदू पीक पिड्ड्यार जाल्ल्यान सरकारान काजूवेलें आधारभूत मोल तरी वाडोवन दिवचें म्हूण शेतकार मागतात। सत्तरी तालुक्यांतले पिसुल्ले गांवांतले लोक चड करून मायनिंगेचेर निंबून आसले। फाटली 2 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्ल्यान लोकांक काजू पिकाचो आधार आसलो। चालू वर्सा व्हडा प्रमाणात धुके पडिल्ल्यान लोकांक बरेच लुकसाण जाला। हे दव पडलो आणि सगळे काळे झाले आणि आंब्याचं तर धुरलो, ताका लागून हे पीक सगळे गेले। ह्या वर्ष सारखे 90 किलो दिकल्या आणि जावकू ना आणि ह्यान फुडें कितें ना बी काजी सण। आता म्हाका कमीत कमी 3.5 क्विंटल लुकसाण। अंदू आमच्यो काजी म्हटल्यार सारखे पीक सारखेच आमचे डावन जाल्ले आहा। अंदू हो आता अंबे मेटालीक आनी ते आल्कोन फॅक्टरी आहा, ते सगळो धुल्लो काळो धुल्लो सगळो येवन बसून सगळे काळे किळकिळ जाल्ले आहा। कोणूच्या वेळेस आमचे सबंद काजी करपोन गेल्ले आहा। पयरूं आमकां 3 क्विंटल काजी जाल्ली आसली। आता हे सगळी लुकसाण जाल्या, परत दुकरां येता ती उस्तून व्हरता, रोपे घातलेल्या
हे अंब्याचे सगळी काळे पडटा धुलतो तो सगळो चोरांचेर बसला आनी सबंद काळे आला. काजीचे पीक कमी जाल्ल्यान शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. सरकारान काजूचो दर वाडोवन दिवचो अशी शेतकारांची मागणी आसा. काजी कमी आसा ह्या वर्सा म्हणजे दर वाडून मेळोंक जाय न्हू आमकां सरकारा कडचो. ह्या वर्सान काजी मोहर बीन सबंद दव पडले आनी सबंद हे आलो. ह्या वर्सा पीक बीन काय आमकां 3 किलो बीन मेळ्ळा ते आतां 1.5-2 किलो मेळटा. गोय सरकारान काजीक किलोक 100 रुपया अशें आधारभूत मोल थारायला. मात शेतकार मातूय खोशी नात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.